आनंद जेजू बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आज आमकां देवाचें उतर फावो जाला. माथेव वांजेल 13 अध्याय 10 ते 17 वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 10 to 17. उपरांत शिष्य फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले, तूं तांचे लागीं वापारणी कित्याक उलयताय? ताणें ताका जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राज्याचे गुटूज समजोवंक तुमकां फावो जाला, तांकां फावो जावंक ना. जाचे लागीं आसा ताका बरोवन ओमतोसर दितले, आनी जाचे लागीं कांय ना ताचे आसलेले सयत काण्ण व्हरतले. देखून हांव तांचे लागीं वापारणी उलयतां, कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना, आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना. अशें तांचे ते सिद्ध जाता. इजायाचो प्रभात. तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजूंचें ना, दोळे सन्न पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना. कारण हे परजेचें काळीज दाड्डें जालां, तांचे कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडलां धांपान. नांतर तांच्या दोळ्यांक दिसते, तांच्या कानांक आयकते आनी तांच्या मोतीक समजते. अशें म्हजे ते पाटी परतते आनी हांव तांकां गूण करतां. पूण बागी दिश्ट आसलेले तुमचे दोळे, आयकूंक सकत आसलेले तुमचे कान. सतच हांव तुमकां सांगतां, साबार प्रवादी आनी भाग्यवंत तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना, आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्ले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. आज हे देवाचें उतर आमकां फावो जालां. आमच्या जिवितांत जायत्यो संगती देवा तें आसल्यार मात्र आमकां तें मेळटा. देवा तें ना जाल्यार ताचें तें आसलें तें एनॉयंटींग, ताचें तें कितें आसलें तें पवित्र पुस्तकाची समजणी, तें रेवलेशन आमकां कशें मेळचें? आमी ताचें तें जियेता जाल्यार, लागशिल्ल्यान ताचो पाटलाव करता जाल्यार मात्र आमकां सोर संगती ताचें तें कितें आसलें आमकां समजता आनी तें कान घेवंक आमकां जाता. देखून आयचो नियाळी यत्विशंत आमी पळोवन कान घेवया. आनी आमच्या जिवितांत जर एक आमचो मेस्त्री, आमचो स्वामी, आमचो धनी, आमचो रक्षक, आमचो सोडवणदार जर आमी ताचो पाटलाव करता जाल्यार, ताच्या लागशिल्ल्यान पाटलाव केल्यार मात्र त्या मनशा विशयंत, त्या व्यक्ती विशयंत सोर संगती आमकां जाणा जावंक जाता. पयशिल्ल्यान तूं येताय जाल्यार तो मनीस कोण कितें म्हूण तुका कते समजता. जावंक पुरो तुका इल्लीशी वळख आसूंक पुरो, जावंक पुरो इल्ली कांय ताच्या विशयन समजून पुरो, पूण तो खंय आसा, तो डेप्थ कितलें आसा, ताच्या जिवितांत कितें पूर संगती आसा त्यो आमी कश्यो समजोवच्यो. तसो लागशिल्ल्यान पाटलाव केल्ल्यान, जेजूच्या लागशिल्ल्या पाटलाव करून गेल्ल्यान मात्र जेजू सोर संगती तांकां सोडोवन सांगतालो, लोकांक वापारिणी मात्र उलयतालो. आज एक दीस आमचें जिवीत संपूर्ण एक बरें जाल्यार तसो लागशिल्ल्यान आमी पाटलाव करीचे. सर संगती आमी जाणा जायचे. सर मेस्त्रींच्या व्हडतो मेस्त्री म्हळ्यार जेजू क्रिस्त, ताच्या व्हडलो मेस्त्री दुसरो ना, ताच्या व्हडलो वैस दुसरो ना, ताच्या व्हडलो स्कॉलर दुसरो ना. ह्या संवसारांत कोणी कितें आसा जाल्यार सगळें ताचे तावणूत घेतिल्लें मनीस. ताणें दिले शिवाय कोणाकी कांय मेळना म्हूण सांगता. आमी वाचल्यार कळटा आमकां. जुवांचो वांजेल 3 अध्याय 20 आनी 7 वाक्या. देवान दिल्ल्या करीत मनीस कितेंय घेवंक शकना ह्या संवसारांत. देखून ताचे शिशी तसो बरो करून पळय, संपर्क ताचे कडेन दवरून ताचे लागीं बरो संबंद दवरल्यान मात्र तांकां पुरो ताचें व्यक्तित्व तांकां कळ्ळें, जेजूचें व्यक्तित्व तांकां कळ्ळें. देखून आमी जर जगतान पयस वेता जाल्यार आमी एकच जेजूचे पाटलावदार जायचे, नाल्यार देवसाराचे गुलाम जायचे. देखून आज पळय कितलो लोक देवाचें उतर आयकता पूण तांकां समजना, मोतीक वचना. देखून हांगा तुमी सांगता तांचे मोतीक दड्ड जाल्यात. ते दोळ्यांनी पळयतात पूण ते तांकां
नीज संगती पळोवंक जायनात, आयकतात पूण ताका समजना. मस्त संगती देवान आमकां उगडापें केल्या शिवाय, देवान आमकां उगडापें केल्या शिवाय आमकां समजूंचें जाल्यार कशें. देखून देवान आमकां उगडापें करीचें जाल्यार आमी देवाचो लागशिलान पाटलाव करीचे, जेजूचो लागशिलान पाटलाव करचे. आनी जेजू ओपारीणी आपले सिसालेगी उलोवन सर्गींचें राज तांच्या जिवितांत रुपीत करतलो. सर्गींचें राज तांचे ते भितर घालतलो, तांकां प्रिपेर करतलो. तो एक एक पर्सनली संगती ताका सांगून ह्या ओपारीचो अर्थ सांगून तांकां तो रिवील करतलो. जेजू ते आमी सदांच आसून ताचे बरी जाय जाय. ह्या तर दिसान दीस आमचो भावार्थ चडय जाय. आनी भावार्थ चडयचो जाल्यार आमी चड आनी चड मागणें करचें, चड आनी चड देवाचे उतार वाचचे, चड आनी चड. हर एका दिसा जर आमी मेसाच्या बलिदानाक हजर जाता, या खंय आमकां एक अवकाश मेळटा अर्दानाक वेता, आमी पर्सनल प्रेयर बिल्डअप करता जाल्यार जेजूचो लागशिलान पाटलाव करूंक आमकां जाता, लागशिलान पाटलाव करूंक आमकां जाता. आनी ते दाळा जेजू आपल्या सिसांक पळय तांकां मात्र रिवील केल्ले जायत्यो संगती. तशें आमकांय जायत्यो संगती येदोळ मुसर संवसाराक उगडाप्यो जायनातल्यो सयत आमकां तो उगडाप्यो करता, आमकां तो उगडाप्यो करता. कित्याक सोमयाचें काम तेंच. तो कोण लागशिल्यान पळया मरी जेजूच्या पांयां ताळा बसून देवाचें उतर आयकताली. देखून जायत्यो संगती मरयेक समजल्यो. मार्ता सरबारांत आशिल्लें जेजून कितें सांगलें तिका तें आयकलें सांग पुरो समजूंक ना, कित्याक ती लागशिल्यान लागीं ती बसूं ना तिल्ली. आज आमी जेजूच्या लागीं बसूं, आमी जेजूचे सीस, आमी जेजूचे पाटलावदार. आमी देखून आमी जेजूचे भक्तीक न्हय, जेजूचे सीस. आमी भक्तिकांक आनी सिसांक मस्त फरक आसा. भक्तीक खाली भक्त मात आदारतात, सीस जावंक साधना, तांणी पाटलावदार जावंक साधना. देखून आमी जेजूचे भक्त न्हय, जेजूचे पाटलावदार आमी, जेजूचे सीस आमी. देखून हे संगती आज आमकां मोतीक हाडया आनी जेजू ते सदांच ताचे बरी जाय जाय. तर दिसान दीस आमचो भावार्थ ताचे थंय आमी घट करी जाय. मागणें, ध्यान, मिसाचें बलिदान ह्यो पुरो संगती आमकां भावार्थाक कोण पावयतात. आनी चड आमकां एनकरेज करतात जेजूच्या सर्सीन वचून. जेजूचे शगून आमकां जाणा जावंक ते आमकां शिकयतात. ही सगळी संवसारांतले सगळे लोक कितें जाल्यार तुजे विरोध झुजोवंक येवन दीत, पूण सोमी तुजें तें आसल्यार तूं जैते वन जातलोय. दावीद इतल्या झुजांनी जैते वन जालो, कित्याक देव ताचे सांगत आसलो. आनी मोइज मारिपात बसयल्ल्या गांवाक लोकांक फाटीं हाडलें. कितें मोइज सांगता देव आसलो, जोशुआ सांगता देव आसलो. देखून ताणें बसयल्ल्या गांवाक ते पावले. आज आमी एक बसयल्ल्या गांवाक पावूंक आसा, नव्या जेरुसलेमाक आमी पावूंक आसा. तर जेजूचो पाटलाव करचो कितलें गरजेचें, जेजूच्या लागीं आसचें कितलें गरजेचें, ताचें सीस जावन कितलें गरजेचें आमकां. खंडीत जावन आमकांय बसयल्ल्या गांवाक ह्या नव्या जेरुसलेमाक व्हरून पायता म्हणसर आमी ह्या संवसारांत जैते वन जावया, जेजू सांगता रावया, जेजूचो मोग करया, जेजूक आराधन करया, ताची स्तुती करया, ताची महिमा आमी वाखाणया आनी ताच्या सांगता रावंक आमी हर प्रयत्न आमी करया. तेन्ना खंडीत जावन आमकां त्या नव्या जेरुसलेमाक वचूंक आमकां वाट तत्तो दाखयतलो आनी तत्तो आमकां आपोवन व्हरतलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता ते संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेले आमकां शिता, तशें आमचीं बातकां बगस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मेरये कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगता स्त्रियम ते तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगशियें जेजो भगवंती मरे देवाचे मय आमा आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.